फुडले कितें पुऱ्यांच्या ऑर्डरी हांव कशें कितें घेता तें शेअर करूंक जाय, बॉम्बे धाडूंक जाय. ती एनर्जी ना उलोवपाक बी. सुंगटांचे हुमण हे पळय रेडी. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि काल माझा व्हिडिओ येवंक नासलो. खूप जाणां वेट करताली. हांव जाणा म्हाका इंस्टाग्रामार व्हॉट्सएपार सुद्धा मेसेज केली की व्हिडिओ कित्याक पोस्ट करूंक ना, आमी वेट करताली म्हणून. सदां एक संवय जाता न्हय की बाबा हाँ ह्या टायमार व्हिडिओ घालतले, बट आयज कित्याक घालूंक ना काय म्हणून. आणि डेली वेट करतात न्हय बाबा 6 जाली म्हटल्यार व्हिडिओ येतलोच म्हणून. बट काल हांवें व्हिडिओ अपलोड करूंक नासलो आणि कम्युनिटीचेर सुद्धा पोस्ट केलो. बट थोड्या जाणांक ते कळना न्हय हांवें पोस्ट बीन केल्या उपरांत. सो पोस्ट केल्लो की व्हिडिओ येवचो ना म्हणून. काल म्हाजे कडेन एनर्जी नासली, ती एनर्जी नासली आणि सद्या सुद्धा ती एनर्जी ना उलोवपाक बीन. तुमकां कळटात आसतलें म्हज्या उलोवण्याचेर बीन. ती एनर्जी लेवल न्हय मातशी डिफरंट आसता. आयची आसा ती मातशी डिफरंट हा. इवन म्हजो फेस सुद्धा तुमी पळोवंक शकता एकदम डल आसा. काल म्हाजे कडेन खरी ती एनर्जी नासली व्हिडिओ बीन करपाक. लास्ट व्हिडिओन हांवें जशें की तुमकां सांगलेलें की मम्मीक सद्या थंडी बीन जाल्या म्हणून. तर म्हाका थंडी जावना, बट म्हाजी बॉडी बीन इतली पेन जाताली, अशें दिसतालें की न्हिदोवन रावपाचें सामकें. आनी काल फूल डे इवन लास्ट व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही पळयलो आसतलो. हांवें अशें सांगलें की जेवलें बीन आनी मागीर म्हणटा तशें व्हिडिओ जो आसा न्हय तो थंयच हांवें एंड केलो. मागीर फुडें कंटिन्यू करूंकूच ना. तर मागीर हांवें न्हिदोवन दिलें, तो व्हिडिओ एंड बीन केलो. आनी इवन काल सुद्धा फूल डे हांव न्हिदोवन आसा सामकें. म्हणजे एनर्जीच नासली म्हाका सामकी. अशें दिसतालें की इतली बॉडी बीन पेन जाताले, इतली म्हणजे सांगूंक शकना. इतलें कितें तरी जातालें म्हाका. म्हणजे कितें जालें, चवथी कडेन आनी चवथी कडलें सगळें आतां भायर सरता. चवथी कडेन म्हाजी न्हीद बीन नाही म्हणटा तशी कंप्लीट अजिबात जावंक. हांव रातचें रावतालें, जागरण भरपूर केलें हांवें चवथी कडेन. म्हणजे 1:30-2 जायसर एडिटिंगाक बसतालें. कारण सगळीं जाणां आसतना एडिटींग बीन प्रॉपर जायना न्हय. आनी रातच्या टायमार तुका सगळी शांत अशी आसता. सो मागीर त्या टायमार हांव एडिटिंगाक रावतालें बीन. आनी न्हीद बी म्हजी सारकी कंप्लीट जायना, एडिटींग हे ते. सो तेका लागून काल इतली न्हीद न्हिदोवन काडलें. न्हीद हांवें कंप्लीट केली. बट आयज सुद्धा ती एनर्जी ना म्हजे कडेन. बॉडी अजूनय पेन बीन जाता. ती लास्ट व्हिडिओन खूप जाणांनी कमेंट केलें की मम्मीक सांग रेस्ट घे. सो सद्या ती रेस्ट घेता. सो थंडी नाही सामकी अशी सुकलेली. आनी मम्मीचे कितें, मम्मीची आसली थंडी जाल्या उपरांत ती ना अशी वचोंक जाय म्हणटा तशी. बट म्हाजी एकदम ड्राय जाली आनी आतां खंय तरी ती चाळवता. आनी चवथी कडलें जागरण आतां खंय तरी चाळवता. म्हणजे रेस्ट असो ना न्हय. सो कितें जाता, एडिटिंगाक बीन मागीर म्हणजे अशें रातचें जागरण बीन करचें पडटा. तेका लागून सगळें चाळवल्लें आसा. आनी आयज न्हय तुमचे बरोबर हांव म्हणटा तशी एक रेसिपी शेअर करतलें. म्हणजे जे आयज जेवण जे नॉर्मली करता न्हय ते तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी त्याच बरोबर म्हाका थोडें डिस्कस सुद्धा करूंक जाय. म्हणजे भरपूरशे नेवऱ्यांचे रिलेटेड कमेंट येता, तेज्या मागीर व्हॉट्सएप बीन करतात. सो म्हटलें व्हिडिओन सांगुया आनी सगळ्यांक म्हटलें मागीर कळटलें. व्हॉट्सएप जर करीत न्हय जाल्यार ते थोड्यांक मागीर कळना न्हय. कमेंटान सुद्धा तशेंच जाता. बट व्हिडिओचेर सांगल्या उपरांत ते सगळ्यांक अशें कळटा न्हय जे कितें इन्फो आसता ती. सो सगळ्यान पयलीं किचनान एंट्री मारता. किचनान जे कितें काम आसा, म्हणजे आयज आमगेर नुस्तें आसा, शिवराक ना. आनी नुस्तें आसा ते बारीक सुंगटां, जी बारीक येता पळयात, आमच्या भशेन आमी ताका मानशेची सुंगटां म्हणटाला. सो त्या सुंगटांचें हुमण करपाचें बरें टेस्टी जाता सामकें. आनी सदांच आमी मसालो घालून करतना, बट आयज म्हटल्यार वेगळ्या तरेन करया. म्हणजे कोथमिरी, सुके मिरसांगो ते घालून मिरसांग रेडी करून करता पळय, ते बरें जाता टेस्टी अशें. भेंडो बीन घालून सुंगटांचें हुमण बरें म्हाका लायक आसा. सो ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी रेसिपी जाल्या उपरांत मागीर डिस्कस करतलें की कशें कितें नेवऱ्यांचें कशें कितें आसा तें. प्लीज मातशें एडजस्ट करून घेयात आयजा, कारण उलोवपाक सुद्धा ती एनर्जी ना. तेका लागून सगळ्यात पयलीं न्हय तुमकां सुंगटां दाखयता. तर ही पळयात, ह्या तरेची आमी सुंगटां घेतलेली आसा. एकदम बारीक अशी सुंगटां येतात पळयात, तसली सुंगटां घेतल्या. आनी ह्या सुंगटांचें हुमण न्हय खरें टेस्टी जाता. सो हेका न्हय ऑलरेडी हांवें मीठ बीन लावन घेतलें. सो हेका मीठ लागता म्हणसर न्हय बाकीचें साहित्य बी आमी पळोवन घेवया. साहित्य हांगसर हांवें अर्द्या वळ्याची सोय घेतल्या. प्रॉपर अर्द्या वळ्याची सोय घेतलेली आसा. तेज्या मागीर मोठो एक कांदो कट करून घेतला. सायजीन मोठो कांदो घेतला हांवें आनी तो न्हय असो कट करून घेतला. हो पळयात. त्याच बरोबर हांगसर न्हय सुके मिरसांगो घेतलेले आसा.
हे पळयात ह्या तरेचे अशे सुके मिरसांगो घेतल्या. गावठी सुके मिरसांगो आसा हे. तुमकां जाय तसले तुम्ही घेऊ शकता आणि क्वॉन्टिटीन सुद्धा तुमकां जाय तितले तुम्ही घेऊ शकता. कारण थोड्यांक चड तिखट लायक आसता आनी थोड्यांक तिखट तितले लायक नसता, तेका लागून तेज्या मागीर परत आमी अशे सुके मिरसांगो घेतल्या. कारण हुमणाक मागीर कलर बरो येता, तेका लागून असले घेतले. आणि हे प्रॉपर न्हय 3 मिरसांगो घेतले आमी असले. तेज्या उपरांत इल्लीशी आमटण, हळद इल्लीशी, कोथमिरी 1.5 चमचो हांवें हांगसर कोथमिरी घेतले. मीठ घेतला चवीनुसार. मिरसांगो घेतले अशे कट करून. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही घाला, ऑर ना सुद्दां घातले आता. बट अशे घातल्या उपरांत न्हय बरें टेस्ट येता हुमणाक. तेज्या मागीर हांगसर टमाट घेतला. प्रॉपर न्हय 1.5 टमाट घेतलेले आसा. आता टमाट जर सायजीन व्हडले आसा जाल्यार एकूच घ्या तुम्ही. आणि समज बारीक जर घेता जाल्यार प्रॉपर हांवें 1.5 टमाट घेतलेले आसा. तेज्या मागीर कांदो घेतला हांवें परत एक कट करून. सायजीन व्हडलो कांदो कट करून घेतला. 2 कडे कांदो आमी कट करून घेतला. एक आसा तो असो घेतला बारीक कट करून आणि एक आसा तो उबो घेतला. बारीक जो आसा न्हय तो फोण्णेन घेतलेलो आसा आमी. तेज्या मागीर भेंडे घेतलेले आसा. आता भेंडे घातल्या उपरांत हुमण खूप बरें लागता, टेस्टी जाता, तेका लागून हांगसर आमी भेंडे घेतलेले आसा. तुम्ही भेंडे सुद्धा घेऊ शकता आणि जर तुमच्याकडे आमाडो बीन आसा न्हय जाल्यार तो सुद्धा घेऊ शकता. माझ्याकडे ना सध्या म्हणून हांवें आमाडो घेवंक ना, बट तो सुद्धा तुम्ही घाला. आणि भेंडे हांवें अशा तरेन हे कट करून घेतल्या. आणि तेज्या मागीर इल्लीशी ओली कोथंबीर. तर सगळ्यात पहिली मिरसांग जी आसा न्हय ती आमी रेडी करून घेवया. आता आमकां सुके मिरसांगो, कोथमिरी हे सगळे वाटून घेवंक जाय. सो हे सध्या सायडीक दवरया, हिची काय गरज ना आमकां. तर सगळ्यात पहिली हांगसर हळद ऍड करूया. तेज्या मागीर सुके कोथमिरी, आमटण, सुके मिरसांगो, या सगळ्यांनी आमकां हांगसर वाटून घेवंक जाय. आणि उबोचो कांदो कट करून घेतला आमी, तो सुद्धा हांगसर आमकां ऍड करूंक जाय. आता समज तुमचो कांदो जर बारीक आसा जाल्यार 2 कांदे घेया आणि सायजीन मोठो कांदो आसा जाल्यार एकूच घ्या. तेज्या मागीर सोय. आणि हांगसर हांवें मिरसांगो घालूंक ना, मिरसांगो आमकां न्हय मागीर घालूंक जाय. आणि आता उदक ऍड करा. मिरसांग रेडी करून घेता आणि फुडली स्टेप दाखयता तुमकां. तर गायज आमची मिरसांग रेडी जाली आणि ही पळयात ह्या तरेन अशी हांवें ती वाटून घेतली. कलर सुद्धा तुम्ही हांगसर पळोवंक शकता, बरो येयला. हो पळयात आमी मसालो सुद्धा घालूंक ना, बट मिरसांगाचो कलर पळयात. सुके मिरसांगो बीन घातलेले न्हू, कोथमिरी बीन, तेजो कलर पळयात कसो येयला तो. तर आमी न्हय हुमण करून घेवया. कारण आमची मिरसांग तर हांगसर रेडी आसा. तेल ऍड करूया. तेज्या मागीर कांदो, कांदो न्हय हलकोसो तळसळून घेवंक जाय. म्हणजे मातसो तांबडो असो जावंक जाय. कांदो हांगसर आमचो न्हय रेडी जालो. हे पळयात हलकोसो न्हय तांबडो असो जावंक जाय तो, चडूय न्हय करपोन घेवंक जायना. तेज्या मागीर आता आमी ऍड करूया हांगसर टमाट. टमाट आणि कांदो मातसो बरो शिजतलो आणि मागीर सुंगटां ऍड करूंक जाय. तर आता हे मातशें न्हय हांव हांगसर धांपून दवरतलें. मिनटां न्हय अशेंच बंद करून दवरतलें. तर 5 मिनटां न्हय जाली. आता भितर ऍड करूया आमी सुंगटां. सुंगटां ऍड केल्या उपरांत न्हय ती बीन हलकीशी अशी मिक्स करून घेवंक जाय. म्हणजे हलकोसो कलर येवंक जाय, तामूस असो.
सुंगटांक सुद्दां न्हय आमच्या हांगसर कलर बरो येयलो पळयात, तांबडो तामूस अशी जाल्ली आसा, म्हणजे सुंगटाय बीन आमची बरी सद्या मातशी शिजलेली आसा। आता न्हय भितर ऍड करूया ती मिरसांग। मिरसांग ऍड करतना न्हय सगळीच मिरसांग हांगसर ऍड करूंक जायना, तर पयली आमी इल्लीशी मिरसांग ऍड करतली। आणि मागीर बाकीची मिरसांग ऍड करतली। मिरसांग ऍड केल्या उपरांत हांगसर इल्लेशें उदक ऍड करूंक जाय, तर उदक ऍड करता हांगसर हांव। उदक तुमकां जाय तशें तुमी ऍड करा, म्हणजे पातळ बीन कशें कितें जाय ते हे पळयात। आणि हे ना आता बरें मातशें शिजोवन घेवंक जाय, म्हणजे तमट बीन जे आसा न्हय ते मातशें बरें शिजतले आणि तेच्या मागीर बाकीची मिरसांग जी आसा न्हय ती ऍड करूंक जाय। तर गायज हांगसर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो, तर बाकीची जी मिरसांग आसा न्हय ती आमी आतां हांगसर ऍड करूया। मिरसांग ऍड केल्या उपरांत न्हय जशी तुमकां हुमण पातळ जाय तशें तुमी हांगसर उदक ऍड करा। तर हे पळयात एकदम आता सध्या दाट अशें हुमण आसा, तर आमी आता ऍड करूया ते म्हटल्यार उदक। उदक न्हय तुमचेर डिपेंड आसा, कारण थोड्यांक दाट अशें आवडटा आणि थोड्यांक पातळ आवडटा। आमकां न्हय हुमण पातळ लायक, सो हे पळयात। आणि आता आमी ऍड करूया हांगसर भेंडे। तुमकां जाय जाल्यार भेंडे तुमी पयलीं सुद्दां ऍड करूं शकता, बट हांवें आतां ऍड केले, नाल्यार ते भरपूर मागीर शिजता न्हय तेका लागून। तर हे पळयात, तेच्या मागीर मीठ ऍड करूया आणि लास्ट आसा ते आमचे मिरसांगो। हे आता न्हय बरें शिजोवन घेवंक जाय। मिरसांग जी आसा आमची ती बरी शिजोवंक जाय आणि भेंडे बी आसा न्हय ते बरें शिजोवंक जाय। सो आता हे अशेंच दवरया एक 10 मिनटां, म्हणजे बरें शिजतले भेंडे बीन। तुमकां जाय जाल्यार तुमी फोडणेक सुद्दां घालूं शकता भेंडे, अशें ना की आतां ऍड करूंक जाय। हांवें ते आतां ऍड केल्या कारण मागीर ते चड शिजता न्हय तेका लागून। तर हे पळयात आता हे बरें सगळें शिजोवन घेवया। आमच्या सुंगटांचें हुमण हे पळयात रेडी जालें आणि भेंडे सुद्दां बरें शिजलेले आसा आणि टेस्टी दिसता सामकें, गरबर असो वास सुटला। तर आता भितर ऍड करूया ओली कोथिंबीर। ही पळयात, तुमकां जाय जाल्यार तुमी मॅगी क्यूब बीन यूज करूं शकता, बट आमी हांगसर यूज करिना। तर ओली कोथिंबीर बीन घातल्या उपरांत आनीक सामकें टेस्टी लागता। तर हे पळयात, सो अशें न्हय तुमी मुद्दाम ट्राय करा, कारण मसालो घालून तर आमी सदांच करता, बट कोथिंबीर सुके मिरसांगो बीन घालून केन्नाय करूंक जाय, टेस्टी लागता। तर हे पळयात, कशी असली आयची रेसिपी ही म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगात। तर तुमकां टेस्ट करून सुद्दां मागीर सांगता जेवताना। भायर न्हय पावस पडटा आणि पावस मदीं वत मदीं पावस, तेका लागून हेल्थाक सुद्दां खूब त्रास जाता आणि वेदर जे आसा ते मदीं मदीं चेंज जाता न्हय। आणि खरें सांगूं न्हय जाल्यार आयज म्हाजो फेसूच म्हाका पळोवन अशें दिसता कितलो डल। हांव न्हय चड म्हणजे काल हांवें एक्चुअली गॅप घेतलेली बरोबर, सो परत परत गॅप घेवं शकना। काल हांवें ऑलरेडी रेस्ट केलो, सो म्हटलें आयज कसो रेस्ट करतलें, तेका लागून आयज व्हिडिओ केला हांवें। आणि ऑलरेडी आमच्या सुंगटांचें हुमण बीन जालें, आतां जेवपाचें आसा फकत। सदांच कितें जेवपाचें 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 सो आनी म्हाज्या आवाजा वरसून कळटा की ती एनर्जी ना म्हाज्या भितर आयज, जे हांव अशें कशें खणखणीत उलयतलें ती एनर्जी ना आयज खंय तरी। तुमी सांगात आं तुमकां बीन मिस जातालें, कमेंट करून सांगा। सो चला आतां डिस्कस करता हांव। तर आनी कितें डिस्कस करपाचें, 2 टॉपिक हांवें चिंतलेले। सो एक आसा नेवऱ्यांचो अशें आसा की खूब जाणां म्हाका व्हॉट्सएप करतात, इंस्टाग्रामार विचारतात आणि कमेंटान सुद्दां खूब जाणांनी विचारला नेवऱ्या बद्दल। भरपूर तरेचे नेवरे, तिखट म्हण, रव्याचे, मागीर पिठ्याचे, इवन लाडू विचारला कोणी कोणी। सो नेवऱ्यांचे ऑर्डरी हांव कशें कितें घेता ते सांगता तुमकां। नेवऱ्यांचे जे ऑर्डरी आसा न्हय ते हांव कमी घेता, कारण म्हणजे अशें लांब जे हे आसा पळयात, लॉंग डिस्टन्स जे आसा, खूब जाणांनी म्हाका केपें, सावड्ड्या, फोंड्या,
वास्को अशे म्हाका ऑर्डरी येयल्ले आसा नेवऱ्यांचे. सो ते नाही चड हांव घेयना, कारण म्हाका हांगसून परत ते नेवरे जे आसा ते हांव स्पेशली बायकीचेर घेवन वयतले. आणि बायकीचेर घेवन वचप म्हटल्यार ते बाय चान्स जर फुटले जाल्यार परत प्रॉब्लम ना. तरी हांवें एक ऑर्डर कन्फर्म केल्या नेवऱ्यांची, वास्को एक्चुली ती कन्फर्म जाल्ली आसा. बट अशें आसा की हांगसून थंय व्हरप बायकीचेर बी नेवरी फुटली, एक सुद्दां नेवरी फुटत जाल्यार बेश्टें हें ना. सो तेका लागून हांव लांब अशे ऑर्डरी घेयना, फोंड्या त्या सायडींतले बीन ऑर्डरी घेयना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कित्याक घेयना ते. म्हाका ऑर्डरी घेवपाक कांय प्रॉब्लम ना, बट इतले लांब हाडून दिवपाक सुद्दां म्हाजे कडेन ते पॉसिबल ना. आनी येयले जाल्यार हांव आनी संजयूच येतली, ती बीन बायकीचेर येतली. आनी सद्या पावस सुद्दां चालू आसा. सो पावसान ते नेवरे कशें कितें बायकीचेर हांव घेवन येतलें न्हय फुटत बीन जाल्यार. तेका लागून हांव लांबच्यो अशे ऑर्डरी घेयना. आनी कोणी म्हाका विचारलेले चक्रेचे बीन ऑर्डरी घेता काय म्हणून. सो सपोज लागीं जर आसात जाल्यार हांव घेवं शकता, लागीं नियर बाय म्हाज्या लोकेशनाक जर लागीं आसा जाल्यार हांव घेवं शकता. बट ते जर वास्को बीन त्या सायडीन आसत जाल्यार ते पॉसिबल ना, कारण स्पेशली एका ऑर्डरीक लागून म्हाका थंय येवपाक त्रास जाता ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी कोणी म्हाका कमेंट केल्लो की तू एक्सप्लोर ब्लॉग मार म्हणून, एक्सप्लोर करपाक कित्याक वचना. सो हांव केन्नाच्यान चिंतता की एक्सप्लोर करपाक वयतली म्हटल्यार, बट संजयाक सद्या पॉसिबल ना. आनी म्हाजोय सद्या शेड्यूल खंय ना खंय बिजी आसा, तेका लागून म्हाकाय बीन खंय तरी वचूंक गावना. बट हांव वयतलें नेक्स्ट मंथ कसोय करून. म्हणजे आतां हो म्हयनो काबार जायत येयला, सो फुडल्या म्हयन्यान आमी एक्सप्लोर ब्लॉग शिवर मारतली, कारण म्हाकाय बीन भायर वचूंक जाय. खूब दीस जाले घरान रावून. सो खंय कितें तरी चेंजीस जायना मातशें एक्सप्लोर बीन करपाचें म्हणून. सो नेक्स्ट मंथान एक्सप्लोर ब्लॉग शुअर येतले. आनी म्हजो आवाजूय मदीं मदीं कितें जाता सो तुमकां कळत आसतलें. आनी ऑलरेडी टायम देड जाला. आजुनूय म्हाका न्हय अशें दिसता की म्हाजी न्हीद खंय तरी कंप्लीट जावंक ना. न्हीद घेवपाची गरज आसा, रेस्ट करपाची गरज आसा म्हणून. सो पळोवया, रेस्टूय चड करूं शकना कारण व्हिडिओ हे डेली वचोंक जाय. सो चडूय गॅप घेवं शकना. ऑलरेडी हांवें काल गॅप घेतली, सो तेका लागून हुमण बीन केलें आनी नुस्तें हांवें फ्राय करून घेतलें. आनी आतां म्हटलें उलोवया. सो तुमच्या वांगडा उलोवन जालें. आनी अशें न्हय, हुमण तुमी मुद्दाम ट्राय करा, बरें लागता सामकें. केन्ना तरी कितें तरी चेंज करून पळोवंक जाय न्हय, सदां मसाल्याचें खाण. हे बीन मसाल्याचेच एक्चुली, बट मातशें मिरसांगो कोथमिरी घालून टेस्ट वेगळी येता न्हय. तेका लागून आमाडो जर तुमचे कडेन आसा न्हय जाल्यार तो घाला. आमाडो घालून सुद्दां सुंगटांचें हुमण बरें जाता सामकें. सो चला आतां जेवंक जाय आनी पळोवया फुडलो प्लॅन कसो कितें आहा. सर आता भायर सर भायर आता आड्डा आसा न्हू. सो काय जेवली बीन आनी तेच्या मागीर बरी एक न्हीद काडली आनी आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता. सो सद्या पोरसान येयला आनी आमगेर जी भुरवड आसा न्हय माजरांची अशी कोणागेरूच नासतली, इतली आसा. तरी पण कोणी सांगला की आमकां माजरां जाय बीन म्हणून. सो तेंकां पळोवया आतां केन्ना व्हरतात बीन. ती खूब आसात. धाकटी तर सद्या 4 आसा, तेच्या मागीर आनीक 2 आसा. सो अशी माजरां जाल्ली आसा आमगेर सद्या. ते आसा पळय ती पळय ते पळय. आनी पोरसान आमच्या इतले बुरशे जाला न्हय. ह्या वर्सा इतलो पावस पडलो, एक झाड सुद्दां प्रॉपर अशें बरें उरोंक ना. मम्मी काड तेका आड्डा तर एकल्या न्हय. धाकट्या माजराक हांवें एका बॉक्सान घातला, म्हणजे ते न्हय नाका ते वयता तेका लागून. आनी आतां ते मम्मीक सांगता काड. सो आड्डता मागीर पडटले ते, काड तेका. तर पोरसान आमच्या ना इतले बुरशे जाला ना, हांव तुमकां दाखोवं बी शकना आनी पळोवं बी शकना, इतले बुरशे जाला. पळोवया. आतां मातशें न्हिदून उठलें सो बरें फील जाता म्हाका. सो तरी बट आयज कांय काम करचें ना, हांव पोरसांतलें फाल्यां करतलें. फाल्यां बरें दिसलें जाल्यार. आनी धालयांची बीन हालत पळयात, ही पळयात धालयांची हालत पळयात. तेका न्हय पानांत ना सामकी, कांयच ना, ही कंडिशन जाल्या. पावसूच इतलो पडलो ना ह्या वर्सा आनी आमी पळोवंकूय ना तेंकां प्रॉपर. सो ही पळयात पानां बीन किड्यांनी खावन उडयली सामकी. आनी दाखयता तुमकां आमचे न्यू मेंबर जे आसा न्हय ते खंय अशे भितर वयतात. ते न्यू मेंबर सद्या हांगसर बसयले तेंकां. आनी हांकां पळयात. आतां सद्या पावस ना न्हय, आतां सकाळी तरी पावस आसलो, आतां पावस ना. सो तेका लागून तेंकां मातशी भायर बसयल्या. आमी आसा न्हय म्हटल्यार हांगसर.
सो ती बसतली बिंदासपणे आणि पळोवया कितले बुरशो जाला पळयात कितें जाणा. तर हांव सद्या न्हय धालयांचे जे पानां बीन पुसले नाही ते कट करून उडयतले. ते व्हडलेशें काम ना न्हय, उब्याचे उबे इतले तरी करूं शकता. नाल्यार बसून बसून तुका बेजार येता सामको. सो कालय काम काय करूंक ना, आयजूय अशें म्हणजे आयजूय करूंक ना जाल्यार बेजार सामको. ताका लागून मम्मी म्हटलें हे आसा न्हय ते तरी एटलीस्ट कट करून उडयता. आणि हां ओके, सकाळी तुमकां सांगूंक एक गजाल विसरले. नेवऱ्यांची इन्फॉर्मेशन थोडी दिली आणि थोडी सांगपाक विसरले. तर एक्चुअली तुमी आतां विचारतली म्हाका तूं नेवऱ्यांची ऑर्डरी कसले घेता काय म्हणून. तर दोन तरेची घेता. एक आसा ती रव्याची आणि दुसरी आसा ती पिठ्याची. खूब जाणांनी म्हाका विचारलेले की मुगाचे बीन तुमी नेवरे करता काय म्हणून. तर ना, मुगाचे बीन नेवरे करिना, कारण ताका जाते बीन जाय खंय आणि जाते बीन तशें आमगेर ना. सो ताका लागून तर सध्या आमी रव्याचे आणि फक्त पिठ्याचे घेता. सो सध्या आमी रव्याचे आणि पिठ्याचेच ऑर्डरी घेता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें सकाळी गडबडीन न्हय सांगपाक हांव विसरलें. सो म्हटलें आतां सांगया यादीन. तर चला मातशें काम करता, मागीर रोखडीच सांज जातली. सगळी पानां न्हय हांवें हांगसर कट करून घेतली. आणि पावसान स्पेशली अशें जाता की ह्या वर्सा तर भरपूरच असो पावस पडलो आणि धालयो ज्यो आसता न्हय तांकां चड पावस म्हणटा तसो कोताना, तांकां कमी असो पावस जाय. आणि चड पावस पडल्या उपरांत अशें शेडीक बीन दवरपाक मेळटा जाल्यार बरें जाता. बट हांगसर सगळीं झाडां आनी शेडीक बीन दवरूंक गावना, सामकी पिड्ड्यार जावन गेली. तर गायच हे पळयात असले जे आसता न्हय ते हांवें सध्या तर झाडांचे काडून उडयले, कारण एकदम मेल्ले आसा पळयात, मरोन गेले सामके धालयो. आणि धालयांक बीन कशें चड पावस कोताना, ताका लागून ही कंडिशन जाली. आणि चड पावस पडल्या उपरांत हांगसर येवनूय कांय वर्सान कोताना तो प्रॉब्लम. आणि हांव जशें जशें उलयता न्हय तशी माजरां म्हाका पळयतात. आल्याचें झाड आणि मुनान दाखयता तुमकां मातशें. हे पळयात अशें जाता आले, हे पळयात. आनीक थोडो टायम आसा मागीर ते प्रॉपर अशें रेडी जातले. सद्या तर ना, पण तेची पानां अशी आणि वास एका न्हय बरो येता आल्याचो एका पानां. 2000 years later. हाय कर रे सगळ्यांनी. हाय. खूप दिसांनी कितें तू लास्ट केन्ना येयलो तू व्हिडिओ चवथी घडलो दिसता न्हू. तर गाईस कोण येयला पळयात, संजय येयला. संजय मम्मीच्या खबरीक येयला. आणि त्याच बरोबर आमकां एक ऑर्डर सुद्दां आतां पॅक करूंक जाय न्हू रे. ती कुरियर करूंक जाय, बॉम्बे धाडूंक जाय. सो ताका लागून आतां पॅक बीन करतली. आणि पळोवंक जाय कशें कितें कुरियर करतना तेंचे थोडे रूल्स आसता न्हय. सो ताका लागून न्हू रे. आणि कितें घेवन येयला तो आमकां जाणा. मिरची पाव. थँक्यू आं तुका. तुका मरे. सो गायज च्या बीन घेता आणि मागीर कुरियर करूंक जाय न्हय, ते पॅक बीन करूंक जाय आमकां. सो ते पॅक बीन करपाक बसतली आमी आतां. एकूच आसा ऑर्डर जी आमकां बॉम्बे धाडपाक जाय. चवथी पयलीं धाडपाची आसली ती, बट मागीर अशें जालें की ती म्हणपाक लागली की चवथ जावन धाडा, कारण आमची गडबड आसली न्हय ताका लागून. ना रे हय चलया ताका दी दवर गे. मसालो पॅकिंग करता करता न्हय आमी हांगसर जोक सुद्दां क्रॅक्स करताली, म्हणजेच कॉमेडी आमची चालू असली. सायड बाय सायड डिस्कशन सुद्दां चालू असले की आमी आतां भायर भायर कुरियर करता मसालो बी. सो कितें चेंजीस करया, कितें पॅकेजींग दवरया, अशें डिस्कशन सुद्दां चालू असले. नाल्यार अशें जाता की संजय आपल्या कामाक बिजी जाता आनी हांव म्हाज्या कामाक बिजी जाता. सो तितलो डिस्कशन करपाक टायम मेळना आमकां. सो आयज म्हटल्यार डिस्कशन करपाक टायम आसलो, ताका लागून पॅकेजींग म्हणजे कशें कितें दवरया हें पॅकिंग चालू आसा. आवाज येता की नकळो पावस पडटा, व्हडलो आवाज येता प्लास्टिकेचे. आणि ही मातशी पॅकिंग जी आसा न्हय ती प्रॉपर करूंक जाय आमकां, कारण कुरियर करूंक जाय न्हय ताका लागून. भायर ना इतलो पावस पडटालो आणि आमची पॅकेजींग करता म्हणसर बरो आमकां टायम लागलो. दोनूच अशें पॅकेजींग असले तरी, बट भायर जेन्ना लॉंग डिस्टन्साक आमी धाडटा म्हणजे लांब अशें धाडटा तेन्ना प्रॉपर पॅकेजींग जाय आसता. सगळें पळोवचें पडटा कशें कितें तें. बेश्टी पॅक केली आनी कुरियर केली अशें जायना न्हय. एक सिंगल ऑर्डर सुद्दां पॅकिंग करूंक कितलो टायम न्हू. आनी स्पेशली चड टायम लागतलो. तर गायज वदळच्यान आमी पॅकिंग करता. तर अजून पॅकिंग जावना. दोन ऑर्डरी आसा, दोनूय मसाले.
फिश करी आणि गरम मसालो. सो इतलो टाइम लागता आणि मीन्स अशें हांगा दिवपाक नाही तितलो टाइम लागना. बट कुरियर बीन करतना कशें प्रॉपर पॅकिंग आसूंक जाय. खंय लिकेज बीन जायत जाल्यार लीक जायत जाल्यार मसालो तो प्रॉब्लेम ना रे. कुरियर मागीर ते आपूण ते पॅक करता न्हू कुरियर सर्वीस. सो ते आपूण पॅक करता खंय ऑफिसान येयल्या उपरांत. पण आमच्या हांगसूनय प्रॉपर असो पॅकिंग आसूंक जाय. सो ताकाच लागून इतलो टाइम लागता. बाकी सगळे मातशे मातशी हांगसर डिटेल्स बीन म्हणटात ती पळोवंक जाय. आनी सो कॅन्डल कशी जळयली पयली हांगसर उजत नासलो. कशी पेटयली तर तुवें? जादू. तुजे कडेन जादू आसा न्हू. ह्याच जादून मातशें फास्ट फटाफट पॅकिंग कर पळोवया. चल आत्ता मरे जादू असलो तुजे कडेन. चलया आमकां न्हू कमेंट येयला की एक्सप्लोर ब्लॉग केन्ना मारता काय म्हणून. केन्ना मारया? आता मारया मुगो. या न्हू नेक्स्ट वीकासून स्टार्ट. लेट्स गो. रेडी रेडी असू दे पयली. रेडिओ वचून येयले आमी. तेन्ना स्टार्टिंग कितल्यान जाल्लें ते रेडिएशन. रेडिएशन हय. फर्स्ट ब्लॉग आमचो रेडिएशन स्टार्ट जाल्लो. आतां खंय या? आता खंय या तू सांग. पळोवया मरे खंय या ते. तू कितें म्हाका व्हरतलें काय हांव तुका व्हरतलो? तू व्हरतलो. गाडी चलयतलो तू मरे. गाडी हांव फाटसून बसून ब्लॉग करतले. कसलो ब्लॉग कसलो आसता? कोणाक ब्लॉक करतले? गाडी चलयतलो हांव. ब्लॉगिंग करतले ब्लॉगिंग. अशें सांग. चल मरे आता फटाफट ते कर पॅक. करता हांव. कुरियर जेन्ना आमी करता न्हय तेन्ना स्पेशली कितें मेन आसता सांग? कितें? मेजरमेंट म्हणजे वेट बीन कशें कितें आसा मसाल्याचे तेजेर डिपेंड आसता न्हय रे. ते प्रॉपर आसूंक जाय. कंटेंट कितें आहा? कितें? तुजो कुरियर आतां तूं करता जाल्यार तुका न्हू ते विचारतात कितें प्रॉडक्ट आहा आनी हे विचारता कितलो आहा कितलो किलो आहा तेजी वेट तेजेर डिपेंड आसता तेंचो चार्जीस प्लस तेंचो आतां तुका खंय धाडूंक जाय तेंचो पीन डिलिव्हरी पीन ती कितें पळय तेंकां आनी तेच्या उपरांत ते मेजर करता कितले पडटले ते आपण चेक करता न्हू. तेंच्या एपासून ते चेक करता मागीर सांगतात तुका कितले बसतले म्हणून. पण आमी 2-3 कडे विचारलेले न्हू. वेगवेगळ्या कडे वेगवेगळे हे आसा न्हू हय चार्जीस. आमी ते खंय गेल्ले रे. आमी हांगसरूय विचारलेले म्हापसा विचारलेले. मागीर मिरची पाव लागली कितें तुका. सो गायज ऑलमोस्ट आमचो मसालो पॅक बीन करून जालो आणि फुडले कितें पॅक करून जालो मुगो. आनी कितें ते बघा हे केल्या कन्फ्यूज केले. कशें कितें तशेंच तू आहा कितें तू कन्फ्यूज जाले. हय तर. सो गायज ऑलमोस्ट आमचो मसालो पॅक बीन करून जालो आणि तेका मिरची नाही लागली रे. फाल्यां मागीर चिली ठीक लागली ती गोड आसली. मम्मी बी कितें सांगता तुका हाड. फाल्यां मागीर चिली हाड खंय. चिकन चिली हाड खंय फाल्यां. तुका डुकर चिली हाडटा डुकर चिली. चिकूच खा डुकर चिली. आमी खायना. कवा बिर्याणी बी खाता तू. तर मोस्ट आमची नाही ऑर्डर बी पॅक करून झाली आणि चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आता फाल्यां कुरियर करतलो आता व्हरतलो आणि फाल्यां तो कुरियर करतलो. सो मागीर कितल्या दिसांनी पावता रे. कितें विचारचे पडटले. तुम्ही दुधाची चहा घेता? ना ना सो
ह्याच्यामध्ये दुसरेच डिस्कशन दुधाची चा घेता फुटी चा घेता काय तर पळोवया आता केन्ना तांकां रिसीव जाता ती ऑर्डर कारण बॉम्बे वचोंक जाय ती ऑर्डर तेका लागून आनी पावस बी पडटा न्हय बॉम्बे सायडीन कितलो पावस पडटा संजय पयले डेंजरस सिच्युएशन जाल्ली आसा सगळी कडेन उदक बीन भरला खरें अरे खरें म्हाका टायम खंय मेळटा न्यूज पळयना इतलो बॉम्बे खरो इतलो पावस पडटा बॉम्बे आगी खरो उदक भरला सगळी कडेन पळयना सर्च कर सो गायच तर हेंच्या वांगडा ना अशें ब्लॉग एंड करूंक पावचेच ना सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा म्हळ्यार एका नवीन व्हिडिओन ते आमचे देव बरें करून आणि पळोवया फाल्यां जर बरें दिसत जिवाक जाल्यार हांव क्लीन बीन करतलें मातशें पोरसांतलें चला बाय बाय कर मरे बाय बाय फोटो मारिना सो बाय